संतोषाच्या ताळ्यान हो मधुर नादान गीत गावया स्वर्गी बापाक व्हड आनंदान लागी सोर्या मोगान पयस करून रुदान दोनया देवा आमच्या आमिनादान सोमयाचे नांव परकोनया गांवार गांव गाजोवया मोहिमा ताची नांवारया काळजांतान वंदुया सोमयाचे नांव परकोनया गांवार नांव गाजोवया मोहिमा ताची नांवारया काळजांतान वंदुया श्रुती वैदिक वंदी गो उत्सवान सुकणी ताची मोहिमा गायतात भोव संतोषान सोंद्रा तारा वाका नित्या उजवाडा सूर्या दोर्या वंदन करीत वरो माऱ्याक सोमयाचे नांव परकोनया नांव गाजोवया मोहिमा ताची नांवारया काळजांतान वंदुया सोमयाचे नांव परकोनया गांवार नांव गाजोवया मोहिमा ताची नांवारया काळजांतान वंदुया बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी आमेन आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं मोगाच्या भयणी भावांनो आयज नोवेनाचो 8वो दीस आनी आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा आंकवार मारिया कुडी आत्म्याची पेकवणार पिडेस्तांक समाधान आनी पुर्तेपण हाडटा जेजून आपल्या जिवितान पिडेस्तां सोवे खेरीत हुस्को आनी मोग दाखयलो नोयच कुडीची पूण ओत्मीक पेकवणी फावो केली जायते आमची भावा भयणां पिडेक लागून निराशीपणान जियेतात असल्या परिस्थितीन तांणी बोरवासो सोडिना जावंक पूण देवाचेर पात येवन रावूंक आनी वेलेनकेनी सायबीन मायन जिका आमी भलायकीची माय म्हूण पाचारता सगल्या पिडेस्त भावा भयणांक पेकवणी दिवन तांकां समाधान आनी पुर्तेपण फावो करूंक स्वर्गींच्या बापा लागीं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान मागोया काय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो आंकवार मारिया कुडी आत्म्यांची पेकवणार पिडेस्तांक समाधान आनी पुर्तेपण आमी मागुया आनी आंकवार मारिया इश्टानो जरी तर पेकवणार आयज आमकां उलो जावन आसा आंकवार मारये भाशेन हीच पेकवणी आमच्या भावांक भयणांक आमी दिवचे खातीर म्हणटूच आंकवार मारयेताय आमी मागतना आमची तेसावां आमचे आवंडे आमचे प्रश्न आमच्यो भलायक्यो सायबीमाई फुडें घालतना आमकांय जाणवायेन भरून दुसऱ्यांक पेकवणी आमी आमच्या जिवितांतल्यान दिल्यार पुरो म्हणून मागुया बरेच बरिश्टानो आयज जायती आमची भावा भयण आपलो जल्माचो दीस मनयतात जावं लग्नाच्यो एनिवर्सरी मनयतात तुमचोय आमी उगडास कोत्ता तुमचेय पासत देवाचो आशिर्वाद आमी मागता आमी सगलीं भलायकी मागता तरेतरेच्यो भलायक्यो सायबीमाय वरवीं आमकां भलायकी दी म्हूण मागतना केदी भाशेन आमची कांय जोडी भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात तरिश्टानो ही सगलीं ते सवाय एकठांय करुया आनी सायबीमाय आमकां सगल्यांक तुज्या गोपान घेवन तुजी बरी भलायकी आमकां दी म्हूण ह्या पवित्र मिसान मागुया आनी सगल्या पातकांचे बोगसणे मागून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया मोगाला जेजू तूं आमचो मोग कोत्ताय आनी आमी तुज्या एकवटान जियेलेलीं तुका जाय पूण जायते फावट आमचेर दूख कोश्ट आनी पिडा येता तेन्ना आमी आमच्या भावाताक थीर रावंक ना तुका सोडून आमी दुसऱ्या देवाची पुजा केल्या
आमी न्हूच कुडीच्या पूण ओत्मीक वाटेन लेगीत पिडेक सांपडटात असल्या वेळार आमी तुजे वेलो आमचो बोरवासो सोडला आमी तुजी माफी मागता Somia kadutku, Somia kadutku, Somia kadutku, Somia kadutku. Krista kadutku, Krista kadutku, Krista kadutkur, Krista kadutkur. Somia kadutkur, Somia kadutkur, Somia kadutkur, Somia kadutkur. प्रार्थुया तुमची इंतेसावां घालात स्वर्गींच्या मोगाळ बापा ह्या तुज्या पुरजेचेर तुजे कुरपेचो पावस ओतय म्हूण आमची कालती मागणी तुज्या पुताच्या आवयचो उगडास करून तिच्या पांयाशी आमी सगलीं आयलेलीं आसतना सायबा तुजे कुरपेन आमकां बोर ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वरवीं तुजी भलायकी आमकां दी आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक Amen. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप सुरेस्पोरान दर्यांतल्यान रस्तो उगडलो खोल उदकांतल्यान तुमकां वाट करून दिली ताणें रणगाडे आनी गोडे आनीक एक बलिश्ट फौज झुजा मैदानार हाडली पूण ती थंयच आपटोन पडली आनी कदींच परतून उठोंक जायना तशी चिड्डोलेल्या दोशिऱ्या पोरी पालवलेल्या वाती सारकी तोच सर्वेस्पोर अशें म्हणटा गेल्या काळाचो उगडास करची गरज ना आदी कितें कितें केलां तें मनांत हाडची गरज ना पळयात हांव एक नवें अजाप कोत्ता आतांच तें उजवाडा येता तुमकां तें दिश्टी पडना काय वय अरण्यांत हांव एक रस्तो उगडटा जंगलांत वाटो करून दिता सावजां म्हाका वाकणटोली तशेंच कोले आनी सावो कित्याक म्हजे विसलोले परजेक पियोन दिवंक हांव अरण्यांत उदक घालता जंगलांत नदी रोसता आनी जी पोरजां हांवें म्हाका तयार केल्या ती म्हजी वाकाणणी कोत्तोली देवाचे उतर हे देवाचे उदकार ह्या आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो सोम्या तुजें उतर सोम्या तुजें उतर जिवा म्हजे जिणे आमकां रातची खातीर मेळटा मोजाता सासणीक सोबतून देवा करचो मनशा रुपान संवसारान आयलो उतरा कोरण्यो मोग देवाचो आमकां तुवें करीत केलो उलोय सोम्यात उलोय आतां उतर तुजे हांव आयकता उलोय सोम्यात उलोय आतां उतर तुजे हांव आयकता सोम्यात तुजें उतर
मोचे जीने आमकां रातची वाटी मेळटा मोच्या हातांत उदोर तुझे जिवीत दितात वाचूक लोल्याक वायटाक वयतात कोश्कोत्तेल्याक विसो दितात रुदोन कोतोल्याक उजवण दितात उलोय सोम्याक उलोय आतां उतर तुझे हांव आयकोता उलोय सोम्याक उलोय आतां उतर तुझे हांव आयकोता सोम्याक तुझे उतर Vivo moje jine आमकां रातची वाटी मेळटा मोचे हातांत शुभ वर्तमानांक सगळ्यो उबी रावयात Hallelujah, tuka Bapa. Hallelujah, tuka Putat. Hallelujah, powidatnia. Hallelujah, Trijevat. Jeje mocia odmian diewon. Jeje mocie kalis mogan. E toi uso mocia monan, solo i macadados bonan. Alleluia, tu capapa. Alleluia, tu caputa. Alleluia, povitat mia. Alleluia, Servis portum ce soviasu. Luca pormone Gesù Cristo ce și wortoman. Farizio antल्या कोणेकल्यान आपणागेर जेवणाक ये म्हूण जेजू लागीं मागले आनी ते फारिजियोगेर वचून तो जेवणाक बसलो आनी त्या नगरांत वायट नांवाची एक बायल आसली तो फारिजियोंगेर जेवणाक बसला म्हूण आयकून अवचित ती चंद्रकांत आयदनांत परमळीत तेल घेवन आयली ताचे पांयाशी ती फांत्यान रावली फाटल्यान रावली आनी रडून रडून आपल्या दुखांनी ताचे पांय भिजोवंक लागली मागीर तिणें आपल्या केंसांत ते पुसून काडले आनी तांचे उमे घेवन घेवन तांकां तें तेल लायत आसली ताका जेवणाक आपयलोलो तो फारिजियो हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो हो मनीस प्रवादी जाल्लो जाल्यार आपणाक आड्डुता ती कोण आनी कसली बायल ती तो जाणा जातलो आसलो कित्याक ती एक पातकीण परतीपाड करून जेजून ताका म्हणलें सिमांव हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा आनी ताणें म्हणलें सांग गुरुजी एका सौकाराक दोग रिणकार आसले एकलो 85 दिनार देवो आनी दुसरो 50 फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांयकूय रीण बुक्षिलें म्हणटूच दोगांयतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो सिमावान जाप दिवन म्हणलें अदीक बुक्षिलां तिका अशें म्हाका दिसता आनी ताणें म्हणलें सारकें सांगलें तुवें आनी ताणें तिका म्हणलें तुजे पातकांत बोक्सली आनी बरोबर जेवणाक बसलोले ते आपणा भितर अशें म्हणूंक लागले पातकां लेगीत बोक्षिता तो कोण हो पूण ताणें बायलेक म्हणलें तुज्या भावार्थान तुका तारण दिलें शांतीन वच आतां जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता
मोगाळ इश्टनो काय बरो विशय आयच्या सेवा धर्माचो आंकवार मारिया कुडी आत्म्यांची पेकवणार पिडेस्तांक समाधान आनी पुर्तीपण आमी जाणो इश्टनो मारिये वरवीं जायते बरेपण जायतो आशिर्वाद जायती पेकवणी जायत्या जाणांनी अणभवल्या घोडे आमी अणभवल्या आनी हाकाच लागून आमी हे वेळार तिच्या पांयाशी आयलोली आसात पेकवणी आमी अणभवल्या खरी आनीकूय तुज्या पेकवणीन आमकां बोर म्हूण मागूंक आमी घोडे आयलोली आसा म्हाका ज्येश्ठनो हे वेळार म्हाका बागयोन मॅरी ऑफ इजिप्ट हाचो उगडास येता तुमी घोडे ताची गजाल आयकल्या आसतली बागयोन मॅरी ऑफ इजिप्ट इजिप्ताची मारिया हे 4थ्या शेंकड्यांत जल्मांत आयिल्ले 344 वर्साक आनी सुमार 12 वर्सां हे सुपुल्ले भुरगें आपल्या आवय बापायशी आपलें जिवीत जियेतालें 12 वर्सां जाले उपरांत हे सुपुल्लें भुरगें एलेक्झांड्रियाक वेता आनी एलेक्झांड्रिया म्हणल्यार त्या काळार एक पातकी गांव कसो एक पातकी सिटी कशी जावन आसलो कित्याक थंय पोर्ट आसलेलो आनी जायते वायट पोजडपण थंय जातालें असल्या गांवांत हे भुरगें 12 वर्साचे मॅरी थंय पावलें आनी फुडलीं 17 वर्सां इश्टनो फुडलीं 17 वर्सां हे भुरग्यान आपलें जिवीत फकत पोजडपणान सारलें 12 वर्सांची पिरायेर जरी तर घर सोडून आयिल्लें फुडलीं 17 वर्सां पोजोरपणान ताणें आपलें जिवीत सारलें जावं कुडीची कुशी घेवन दुडवांक लागून आपली कूड विकली आनी हे भाशेन 17 वर्सां आपलें जिवीत जियेली कांय लोक जेरुजाल्याक वेतालो यात्रा करून कित्याक जेरुजाल्यांत कुर्साची परब आसली जैती ओन कुर्साची एक्झॉल्टेशन ऑफ द क्रॉस ह्या कुर्साची परब आसली देखून कांय यात्रेकार यात्रा करूंक कांय दिसांची ती परबेक वेताली असले वेळार इश्टनो हेवूय भुरगें तांचे सांगाताक वचूंक लागलें परबेच्या आशेक लागून न्हय पूण हे यात्रेकार जे वेतात तांकां कुडीची तांकां आस दिवंक खुशालकाय दिवंक हेवूय भुरगें तांचे सांगाताक पावलें आनी कांय दिसां उपरांत ही यात्रा केल्या उपरांत इश्टनो बरयणार म्हणटा ते भाशेन तो लोक त्या इगोर्जेंत पावलो होली चर्च ऑफ सेपल्कर होली सेपल्कर ह्या इगोर्जेंत पावल्या उपरांतूय सगलो लोक त्या इगोर्जेंत भितर सरलो आनी हेवूय भुरगें मेरी ह्या इगोर्जेंत भितर सरूंक प्रयत्न करतालें पूण एक 8वे स्तरीची शक्ती एक 8वे स्तरीची शक्तीकूय इश्टनो ह्या भुरग्याक दारवंट्याचेर आड आयतालो आनी ह्या भुरग्याक भितर सरोंक दिनासलो पयले फावट प्रयत्न केलो दुसरे फावट प्रयत्न केलो तिसरे फावट प्रयत्न केलो ह्या भुरग्याक इगोर्जेन भितर सरोंक एक 8वे स्तरीची शक्ती आड आयताली असल्या वेळार खंय ह्या भुरग्यान आपले दोळे वयर काडल्यार थंय सायबीमाचें एक व्हडलें आयकॉन चित्र आसलें तिचेर नदर मारताच खंय ह्या भुरग्याक आखेंच आपलें जिवीत दोळ्या मुखार आयलें कशी बरी फाटलीं 20 आनी 9 वर्सां आनी खेरीत भाशेन फाटलीं 17 वर्सां वायट जिवीत जियेल्लें हे सायबीमाचें चित्राक पळोवन खंय ह्या भुरग्याक आख्खें जिवीत तिच्या दोळ्या मुखार आयलें आनी हें जिवीत तिच्या दोळ्या मुखार येवन खंय हें भुरगें घोशीत रडलें कित्याक फाटलीं 17 वर्सां पातकान तें जिवीत जियेलें सायबीमाय लागीं बोगसोणें मागलें खंय जेजू लागीं बोगसोणें मागलें खंय आनी काल ते कांयन 9व्यान तिणें प्रयत्न केलो ह्या इगोर्जेन भितर सरोंक आनी 9व्यान प्रयत्न केल्या उपरांत खंय ताचें पावल इगोर्जेन भितर सोदता ते सायबीमायशी वेता तुय कुरीस आसलोलो त्या कुर्साची वेता बोगसोणें मागता आनी फुडलीं 40 आनी 7 वर्सां इजिप्ताच्या डेझर्टांत वचून जे वायट तिणें केल्लें
ताचे नवसरणे वरवीं एक बरें जिवीत जिवन फुडलीं 40 आनी 7 वर्सां ते आंकवार मारयेक पडल्या उपरांत तिका कुडीची तशीच ओत्मीक भलायकी मेवले उपरांत ते इजिप्तांच्या डेझर्टांत वचून खंय आपलें जिवीत सारता आनी शेवटाक एक पातकीण आसलेली कुरी पूण जिविताची नवसरणी केल्या उपरांत देवान सायबी माय वरवीं तिका पेकोवणी कुडीची तशेंच ओत्म्यांची पेकोवणी दिल्या उपरांत खंय फुडलीं 40 आनी वर्सां ते डेझर्टांत सारता आनी शेवटाक पवित्र सभा तिका सांत म्हूण पोरगोडटा. मोगाचे इश्टानो, आमी सगलीं असलेच पिडेक पडलेली आसात, जावं कुडीची जावं ओत्म्यांची जावं मानसीक. आनी हे पिडेंतले आमकां पेकोवणी जाय, जावं कुडीची पेकोवणी जावं ओत्म्याची पेकोवणी जावं मानसीक पेकोवणी आमकां सगल्यांक जाय. पूण इश्टानो, आमी जेन्ना दुयेंसांत आसात फकत 5% कांय कारण नासतना पेकोवणी सोदतात, कित्याक कांयच वायट ताणें करूंक ना आपल्या जिवितांत. असल्या मनशांक देवाचो आशिर्वाद मागुया. तांच्यो कांय चुक्यो नासतना तांकां कुडीची ओत्म्याची भलायकी गरजेची तांचे पासत मागुया. आनी हे 5% तांचे पासत मागतना आनीकूय 95% आसात तांचो उगडास करुया. आनी हो नियाळ केरीत भाशेन हे 95% मनशाचेर म्हजो आटापूंक सोदता. इश्टानो, कालचे दिसाक आमी नियाळ केल्लो अपांग्यो भावा भयणां सांगाताक सर्गींच्या राज्यांत जेवण जेवंक तुका जागो आसा काय म्हूण हो प्रश्न हांवें घातलेलो. त्या आदीं तुमकां हांवें विचारलेलें कुडीच्या आवयचो आशिर्वाद ना तर सर्गींच्या आवयचो आशिर्वाद कसो तुमकां मेळटलो. आनी आयज तुमचे लागीं हांव विचारूंक सोदतां, आमकां कुडीची भलायकी गरजेची तशीच दुसऱ्यांक कुडीची भलायकी गरजेची म्हूण तुमकां खबर ना काय? आमकां कुडीची भलायकी गरजेची तशीच दुसऱ्यांक कुडीची भलायकी गरजेची म्हूण आमकां खबर ना काय? इश्टानो, देवाक जाय आमी सगलीं जावं कुडीची जावं ओत्म्याची जावं मानसीक भलायकी आमकां आसलेली. आनी हाकाच लागून ह्या नोवेनांत आमी मागतात पेकोवणी. पूण इश्टानो, आमी कित्याक विसरतात काय? आमकां जशी पेकोवणी जाय तशी दुसऱ्यांकूय पेकोवणी गरजेची म्हणून आमी कित्याक विसरता काय? इश्टानो, जाणात तुमी आयज कितलो लोक तुमकां लागून सुस्ता, आयज कितलो लोक तुमकां लागून दुखां घडयता, त्रासान पडलेलो आसा, तांकां न्हीद पडना, टेन्शनान आसात. तुमी कितल्या जाणांक नागयलेले आसा, कितल्या जाणांक फटयलेले आसा, कितल्या जाणांच्यो आलतूर फालतूर केश्यो चलतात, कोर्ट केश्यो चलतात. मोगाच्या इश्टानो, आमकां लागून कितलो लोक आयज त्रासान पडलेलो आसा. आनी तरी आसतना आमकां भलायकी मागतात काय? दुसऱ्यांची भलायकी पेड्ड्यार करून आमकां भलायकी मागता काय? देव आमकां असल्या वेळार आमकां भलायकी दितलो? हॅलो, जरी तर दुसऱ्यांची भलायकी आमी पेड्ड्यार करतात जाल्यार आमी सायबी माय लागीं मागल्यार आमकां भलायकी दी म्हणून देव आमकां भलायकी दितलो? कशी दितलो? तुज्या दुर्दीरपणाक लागून, तुज्या वायट जिविताक लागून, तुज्या आवटेपणाक लागून आयज कितलो लोक सोंसता. कांय उदाहरणां तुमचे मुखार हांव दवरतां. इश्टानो, कांय दीस फाटीं लिंबे कांय दीस फाटीं लिंबे म्हारग जाल्ले. म्हाका खबर ना कित्याक लिंबे म्हारग जाल्ले ते. पूण एका दिसाक म्हज्या इश्टाक मेवले उपरांत म्हजो इश्ट म्हणूंक लागलो, फादर, कितें सांगू तुका, म्हज्या रेस्टॉरंटांत हें कार्पीट उगडल्यार लिंबू आनी मिरसांग्यो मेळटात, तें कार्पीट वयर काडल्यार तुय लिंबे आनी मिरसांग्यो मेळटात, तें मेज उबारल्यार तुय मिरसांगो आनी सांगो मेळटात. हाका लागून लिंबे म्हारग जाल्यात काय?
तुम्ही नाडबुद्यो कोत्तात देखून नाका जालेल्यो वस्तू कोत्तात देखून लिंबे म्हारग जाल्यात काय इश्टानो ह्या लिंब्या वरवीं ह्या मिरसांगा वरवीं कितें तुमी करूंक सोदतात तांचे मालदिसांव करून तुजें बरेंपण जावंक शकता काल म्हजे एक इश्टीन युकेंतल्यान फोन केल्लो म्हाका जेन्ना हांवें काल कितें भाशेन आमचे US आसलेल्या बाबा भयणाचो उगडास केल्लो ती म्हाका सांगताली फादर म्हज्या घरांत हांवें एका मनशाक गोंयकाराकूच दवरलेली आनी आयज हेच म्हज्या घरांत एक गोंयकाराक हांवें दवरलेली देखून आयज तिणें म्हजेर कोर्ट केस केल्ली आसा आनी 1000 पावंड म्हाका फायन घातलेली आसा आलतूर फालतूर तुका ते पावंड पोसतले हॅलो तुका ते पावंड पोसतले म्हाका इश्टानो एक वर्स फाटीं मडगांवां एका भुरग्याक विजीट करूंक गेल्लो हांव बेडेचेर तो आसलोलो एक्सिडंट ताका जाल्लो एकूच पूत तो बापूय संपलोलो आवय आसली आनी आवय जायते त्रास हे पुताचे काडटाली आनी आवय म्हणटाली फादर सुमार 8-9 वर्सां जालीं हो म्हजो पूत बेड्डार आसा कांयच जायना कांयच उलयना कोणाकूच वळखना असोच बेडेचेर पडलेलो आसा एक्सिडंट जावन आनी बारीकशी चवकशी केल्या उपरांत गमून येता एक्सिडंट जावंक ना एक्सिडंट केल्लो आसा एकलोच पूत तो ताच्या घरच्यांनी दुसऱ्यांनी न्हय ताच्या घरच्यांनी एक्सिडंट कोन्न ताका काबार कोन्न ताचो पोटलो आपूण खावचे खातीर ह्या भुरग्याक जोखमी करून काबार केल्लो आनी कांय दीस फाटीं हो भुरगो सोंपलो हे दुडू हे बाटबेस तुका पोसतले हॅलो मोगाड इश्टानो आमचो देव मेलेल्यांचो देव न्हय आमचो देव जिव्यांचो बेस बरें पळयता आमकां कितें वायट कितें बरें कसले आमी जिवीत जियेतात कितें आमी कोत्तात कोणाक आमी नागयतात कोणाक आमी फटयतात देव आमकां पळयता हांव जायते फावटी म्हणटा म्हज्या शेर मावांत आमी पुंजायतात आनीक पुंजायतात हे सगळें घेवन तुमी वचूंक सोदतात काय वचूंक सोदतात हॅलो दवरुया तुमी घेवन वचूंक सोदतात दवरुया तुमी मेले उपरांत हे सगळे तुमचे भाट बेस जावं गाडयो जावं बँक बॅलन्स जावं तुमी नाका नागोवन एकठांय केल्ले सगळे तुमी घेवन वचूंक सोदतात काश्याव केदो जातलो हॅलो दवरुया वालांकनीचे सगळे कार्पिंटरार हाडले आनी येदो व्हडलो काश्याव केलो हो काश्याव खंयच्या फिरगोजीन व्हरून ताचेर आशिर्वाद घालतली येदी व्हडली ही गरज आसा हॅलो दवरुया ह्या इगोर्जेचे फुडले तोर मोडली आनी फॉर्नांत पांव घालता ते भशेन हॉर्नांत पांव घालता ते भशेन तुजो काश्याव हे इगोर्जेन घातलो बेडसांव घातलें येदी व्हडली शिमतोर आसा पुरूंक हॅलो येदी व्हडली शिमतोर आसा पुरूंक आयकूंक ना आसा येदी व्हडली शिमतोर आसा आनी आमकां हे जाग्यार बोगलेक आसा जाणात तुमी कुयती धैर्यांत जागो आसा मात्सरी मागीर उपरांत का करून तुजी कूड खावू दी जरी तर तुका तुज्या बाबाचे भयणीचे पडून वचूंक ना तुका लागून तुजी बाबा भयणां त्रास काडटात तुका लागून तुजी बाबा भयणांची भलायकी पेड्ड्यार जाल्ली आसा जाल्यार तुका भलायकी खंयची मेळटली इश्टान एका दिसा खंय एक जाणटो आनी एक भुरगो तरणाटो गो रावपाक बसलोले
घर रावपाक बसलोले आनी कांय वेळा उपरांतूय ह्या जाणट्याकूय बरी व्हडली मासडी पडली. केदी केदी व्हडली मासडी पडली. ह्या जाणट्याची मासडी पडूनकूय हो तोरणाटो निराशी जालो. कुन्नाटकाय भोगली. ह्या जाणट्या लगीन येवनकूय झगडी केली आनी ताची मासडी घेवन गेलो घरा. घरा गेलो, मासडी रांदली, खायली आनी दुसऱ्या दिसाक पळयल्यार मातशें ताचो गोरांटीचो गरो लागून मातशें घाव पडलेलो ताका. दोतोराशी गेलो कित्याक तो घाव मातशें व्हडलो जालोलो. दोतोरान वखद लायले, टेप मारली, धाडलो ताका. सांगलें 3 दिसांनी परतून यो. 3 दिसांनी परतून गेल्यार दोतोरान पळयलें हें बोट कुसलां. दोतोरान सांगलें बोट आतां कातरूंक जाय आनी ताचें बोट कातरलें. बँडेज मारली, ताका धाडलो आनी म्हणलें 1 सोमनान परतून यो. 1 सोमनान परतून गेल्यार दोतोरान पळयल्यार हात कुसलो, कातरूंक पडटा, अर्दो हात कातरलो. दोतोरान सांगलें वच आनी 1 म्हयन्यान परतून यो. कातरलो हात, बँडेज मारलो, धाडलो. 1 म्हयन्यान परतून गेल्यार हातोच हात कुसरलो. इश्टानो, दोतोरान ताचो हात कातरले उपरांतूय इश्टान ताका म्हणलें बाबा कितें घडटा? तुजें बोट कातरलें, हात कातरलो, धाकटो कातरलो, व्हडलो कातरलो, आखोच हातूच कातरलो. घडटा कितें? कितें केल्लें तुवें? कसलें वायट केल्लें? आनी हो तोरणाटो म्हणटा ना रे, हांवें कांयच करूंक ना. हांवें कांयच करूंक ना. हांव एक दिसाक गोरायतालो तेन्ना त्या जाणट्याची हांवें नुस्त्या, केदें नुस्त्या, केदें नुस्त्या, व्हडलें नुस्तें हांवें काडून घेतलेलें. आनी हो म्हणटा, ताचो इश्ट म्हणटा रे ह्या जाणट्यान कसलेंय तरी गाडयापण केलां तुजे तांय. मातशें वच आनी विचार. आनी तो हे जाणट्या लागीं वेता आनी विचारता बाबा कसली गाडयापणां केल्यात रे तुवें म्हाका? तुजे एक मासडेक लागून इतलें वायट तुवें म्हजेर मागून हाडलां. कसलो मनीस रे तूं? आनी हो जाणटो म्हणटा बाबा हांवें कांयच गाडयेपण करूंक ना तुका. हांवें फकत एकूच मागलेलें, तूं म्हजी मासडी व्हरता तेन्ना हांवें म्हज्या देवाक म्हणलेलें सायबा ताणें ताची शक्ती म्हाका दाखयली, आतां तुजी शक्ती ताका दाखय. आयकलां तुमी? हांवें म्हणलेलें, इतलेंच मागलेलें सायबा ताणें ताची शक्ती म्हाका दाखयली, आतां तुजी शक्ती ताका दाखय. मोगाच्या इश्टानो, देवाची शक्तीक मीठ मेरना. आमचो देव मेलेल्यांचो न्हय, जिव्यांचो देव. तुका पेकोवणी जाय जाल्यार हें वायट सोडून दी. पयच्या दिसाक म्हणटालो जाणटे आसोवे, तुमच्या जाणटे आसोवे, शेजारी आसोवे, भुरगीं आसोवे, अनाथ आसोवे, मोगाळ इश्टानो, तुमचे हे सगळे सोडून दियात. हे वायट सोडून दियात. तुमकां जशी भलायकी जाय दुसऱ्यांकूय भलायकी गरजेची म्हणून उगडास दवरात. तुका लागून कितलीं जाणां रडटात, तांची रोडणी म्हळ्यार शिराप म्हणून जाणां जावात. आनी इश्टान उगडास दवरात. आमचो देव मेलेल्यांचो न्हय, आमचो देव जिव्यांचो. जरी तर तुमी तुमची शक्ती दुसऱ्यांक दाखयतात जाल्यार देव ताची शक्ती तुमकां दाखयतलो. तयार रावात. आमी सगळीं उबी रावया आनी वेळार आमची कांय मागणी बापाच्या हातान घालून सायबा तुज्या जाणवायेन आमकां बोर म्हणून ह्या मागण्यांतल्यान मागुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्मांनी, याज्ञिकांनी आनी मोटवाशांनी आपलो मुण्यारी वावड फुडें व्हरतना आपले पोरचे देवाचे खेरीत रोसणे सोवे, खेरीत हुस्को आनी मोग दाखोवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापाक
ये मागणे कोताक तुका. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी पिडेन कश्टवतल्या सवे ओदीक मोग दाखोवंक आनी फावो तेन्ना कुडीचे पिडेक पिडेस्तांची मागणी आनी ओत्मीक पिडेक कुमसाराचो संस्कार तांकां दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे कोताक तुका. जायतीं सरकारी हॉस्पिटलां आसात जातून गरीब पिडेस भावा भयणांक फुंक्या इलाज फावो जाता. तर ह्या हॉस्पिटलांनी वावुरतल्यांनी मोगान पिडेस्तांची सेवा करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे कोताक तुका. न्हूच कुडीचे पिडेक लागून पूण जायतीं आमची भावा भयणां ओत्मीक पिडेक लागून निराशी जालेलीं आसात. असल्या भावा भयणांनी जेजू आमचो मोग करता हें जाणा जावन संदान संस्कारा वरवीं जेजूक लागीं सरूंक तांकां कृपा बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे कोताक तुका. जेन्ना दूख आनी पिडा एका घोराब्यान भितर सोदता तेन्ना निराशीपण सोडून दिवंक आनी जेजूचेर आमचो बोरवासो थीर आनी गोट सांबाळूंक आनी तोच आमचो पेकवणार म्हूण ओळखून घेवंक बापाचो आदार आमकां मागुया. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे कोताक तुका. हो जागो भोव पवित्र आनी हांगा देवाचे आनी सायबीन मायचे आसरें आमी अनुभवता. वेलंकनी सायबीन माय आमी भलायकीची आवय म्हूण पाचारता. तो तिच्या पांयां सोशी आमी विस्वासान चलूंक आनी तिचे मोजोती कोडी ओत्म्याची पेकोवणी आमकां फावो जावंक बापा लागीं आमकां कृपा मागुया. जेजूच्या नावान बापा ये मागणे कोताक तुका. हे आमी मागतांव आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नांवी. दानाचो एवढार गीत गावयात. C16 दुपाचो जसो पोरमोड पेज 35. Ormeshwara Vardana Somestani Betochi Ormeshwara Vardana Somestani Betochi Dupaco Zoso Pormor Dongomi Sorta Sorda Espori Amshidana Ishvara Tuje Muka Ormeshwara Vodana Somestani Betoji Ormeshwara Vodana Somestani Betoji. म्हज्या बाबा भयणांनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान, म्हजें आनी तुमचें क्रिस्ती जिवीत सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या आदारात सुरवेस्पोर मानून घेऊ. मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या आवयक आयच्या दिसा केरीत मान दिवंक ह्या वेदी भोंवतणी संतोशान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासत ही देणी आमी तुका भोगतीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आनी सायबी मायचे विणवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमची सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाताव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदार आनी सासनांच्या देवा, सोर्वकाळे आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणटाव, तुका वोन दिताव, तुजी किर्ती परगडटाव. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो. तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी, ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर मोहिमा वाखणटा. तांचे सांगाताक तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. ताचे सांगाताक आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, barazo, sorvespor tu. Povit, 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 barazo, sorvespor tu. Sorganizăm sărbătoarea, duceați voi bova. Sorganizăm sărbătoarea, duceați voi bova. Un sorghit, cu cazul izor. Sorbesc fără ce n-aviz, e ta jur. Sorbesc fără ce n-aviz, e ta jur. Un sorghit, cu cazul izor. बापा, करोस तू पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच खोशयेन कोश्ट मरण सुखवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पुरगोटुया. Somian Jezu tuce moron, ami somoron tau. Tuce ponor civon pon, ami porgotau. Tucea eniac, ami otrectau. Tucea eniac,
तुझ्या येण्याक आमी ओद्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोगतीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्रोत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आली हांव 14वी आमच्या बागेवन बापा, ती सगळे राज्य आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते सगळे आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकांचे इश्ट गतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी एकठांय जावन तुजे लागीं भलायकेची भीक मागतेल्यांची, आमच्या घरांनी आमची जाणटी आसात, दुयेंत आसात, जायत्या जाणांनी सायबा तांचे पासत मागोवंक लायलेले आसा. सायबा, आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंखवार मार्गे देवा मायेचे सांगातीन तिचो पोती बायगिवन झुजे, बायगिवन धर्म दुथा आनी स्वर्ग आनी तुका मानवल्यांत ते सगल्या भोगत्यां बरोबर ससनांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाताक तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्रोत्म्याचे एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैव तुका ससनांच्या ससनांक आमेन. भलायकी आमकां कितली गरजेची आमी सगळीं जाणांत. आमकां भलायकी मागतना आमकां जाणवाय मागुया. आमकां भलायकी गरजेची तशी दुसऱ्यांकूय भलायकी गरजेची. आनी आमच्या वायट जिविता वरवीं न्हय पूण बऱ्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक भलायकी वरवीं आमकांय बरी भलायकी दी म्हणून ह्या मागण्यांतल्यान बापा लागीं मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्याक बक्षिता तशी आमची पातकां बरोस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनांक. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता ससनांच्या ससनांक आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुझे सवे आसूं. एकामेका कुशालकायेन जेजूची शांती वांटुया. देवाची शिरी संसाराची पाप खातीर आमची काकूट कर, आमची काकूट कर. देवाची शिरी संसाराचे पाप खातीर आमची काकलूत कर, आमची काकलूत कर. देवाचे शीर संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी, आमकां शांती
होस्तो जेजू जाणें जायत्या जाणांक पेकोवणी दिली, आशिर्वाद दिलो, जाणवाय दिली, आयज तुज्या काळजान येता. तुकाय पेकोवणी दितना जाणवाय दिवंक सोदता. दुसऱ्या सवें बरे भाशेन जिवीत जिवन दुसऱ्यांकूय भलायकी दिवंक तुका जाणवाय घेवन येता. ह्या शिळेच्या जेवणाका पयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना गीत गावयात. नंबर D28. सगळ्यांत हांवें मागता कमी हांव जिबेर घेवंक, सगळ्यांनी कमी हांव जिबेर घेवचो म्हूण मागता हांव. तुमचे भोवती भोवती जायती वाड्यान गांवांत शारांत उपास तापास काडटा. ताचो हुस्को करात. तुमचे भोवती भोवती जायती वाड्यात गांवांत शारांत उपास तापास काडटात. तांचो हुस्को करात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. 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 ओनीन भोगतात कितली पडोन चेपल्यान कितली मोचेंच कालीस धरून सोडोंक उकलूंक वचात. ओनीन भोगतात कितली पडोन चेपल्यान कितली मोचेंच कालीस धरून सोडोंक उकलूंक वचात. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. जेजू जिवीत तुजें जावं दी जिवीत आमचें. हे वेळार जेजू आमच्या काळजांनी आलेलो आसात. ताका दिन बसुया. मोगाला जेजू, तुज्या मासा रोगतान तुवें आमकां वांटो दिलोय, देखून आमी तुका आर्गां दिताव. आमचेर कुडीची व आत्म्याची पिडा येता तेन्ना तूं आमकां तुवें घडलोल्या पिडेस्तांचे मागणेन आनी संदान संस्कारा वरवीं पेकोवणी फावो कोत्ताय. ह्या खातीर आमी तुजे उपकार आठयता. आमचे पिडेन आमी तुका
ओदीक लागीं सोदता हांव आनी तुजो मोग आमचे सोवें आमी अनुभवूंक पावता ह्या पासत आमी तुजी स्तुती गायता आमेन. प्रार्थुया. मोगाळ बापा, मागीर आंकवार मारयेचो उगडास करून सुर्गींच्या जिवीत दितोले जेवणांत आमी वांटो घेतला त्याच आंकवार मारयेचे आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाताक सासणाचे जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सांगूंक लायला. आमचो भाव लुईस कोयरांत आसतलो. कोणूय आपलो आदार दिवंक सोदता जाल्यार, कित्याक कोर्स जायत आसा म्हूण सांगूंक लायला, कोणूय आदार दिवंक सोदता जाल्यार आमचो भाव लुईस कोयरांत आसतलो. दुसरे सुवातेर आयज हांव कुमसाराक बसलोलो सकाळीं 8 ते 9:30 पर्यंत. कोणूच येवंक ना म्हणजे कुमसार काबार आसतली घोडे. तो आयज सांजे हांव कुमसाराक बसचो ना, फाल्यांय सांजचे बसचो ना. जरी तर कोणूय आसांत कुमसार जावंक सोदता जाल्यार फाल्यां 8 ते 9:30 हांव थंय कुमसाराक बसतलो. मातशें चतराय दरात. आयज सकाळीं कोण येवंक ना, घोडेक कुमसारां काबार आसतली म्हणटच आयज सांजची आनी फाल्यां सांजची हांव बसचो ना. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार फाल्यां 8 ते 9:30 पर्यंत हांव थंय आसतलो कुमसाराक, तुमी येवचे. तिसरे सुवातेर हांव कितें भाशेन आमच्या ऑल्टर सर्वर्स भुरग्यां लागीं माफी मागता. हांवें आपयलें आनी ताणें तापयलें कालचे दिसाक. हांव तुमचे लागीं माफी मागता. आमचे ऑल्टर सर्वर्स आसलेले बॉयज आसलेले जाल्यार बरें जातले आसले, पण बरें आसा. देवाच्या हातान आमी घालुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवी आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोमी जेजू बरें करीत सगल्यांची पिडा शिडा काडीत गेलोय. पिडेवंताचो परमोस करून तांचेर हात विस्तारून आनी आपल्या नांवांक ताचेर आशिर्वाद घालून आपल्या शिसांक ताणें आज्ञा दिली. ह्या सोबरमणांत भावा भयणांचो पिडेवंतांक देवाच्या अधीन करुया. सगळीं कुडी ओतम्यांची दुखी सोसूंक तांकां बोड मागुया. ती क्रिस्ताच्या कोश्टा मरणांत भागिली जाल्यांत तशींच ताच्या बुजवणेंत आपणाक वांटो मेळो म्हूण तांकां देवाचो आशिर्वाद मागुया. आनी वेराळ आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तकल्यो बागोवच्यो. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमकां वाट दाखोवन तुमचे मुखार तो आसूं. तुमची राखण करूंक तुमकां तुमचे फाटल्यान चलूं. तुमचेर नदर धरूंक तुमकां सांबाळूं आनी तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आनी हांगा हाजीर आसलेल्या समेस्तांचेर सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर, तुमच्या कुटुंबाचेर, तुमच्या वावर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. दुसऱ्यांक भलायकी दिवचे खातीर आनी दुसऱ्या वरवीं तुमकांय भलायकी मेळचे खातीर देवाच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे उरकार.